कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार्य कार्यावळीत तुमचं येवकार। सध्या गोंयाक एक विषय जो शिक्षण क्षेत्राक सगळे पालकां खातीर एक चिंतेचो गजाल जाल्ले आसा अशें पालकांक दिसता। कारण ह्या 5 वर्सां साकून 6वी ते 10वी ह्या शिकतले भुरग्याक आतां 1 एप्रील साकून स्कूल सुरू जावपाचें आसा। पयलीं हे 1 जुनाक साकून स्टार्ट जातालें। सो एक लोकां भितर ही आसा इतली गरमी वाडिल्ली आसा आनीक सद्याक येलो अप टू 15 मार्च पासून येलो अलर्ट डिक्लेअर केल्ले आसा। असल्या हातूंत भितर भुरग्यांक शिकपाक धाडचें काय कितें असो एक प्रश्न जालो। आतां हो प्रश्न सामको हायकोर्टाक घेवन पाविल्ले आसा। सो ह्या हाजेर हो जो आमच्या केंद्र सरकारान जावं राज्य सरकारान जो निर्णय घेतला तो बरो आसा काय वायट आसा, काय लोकां मदीं ही चिंता कित्याक, ह्या सगळ्याचेर आमी चर्चा करपाक हांगा आपयल्यात ते आमचे गोंयचे हायर सेकंडरी टिचर्साचे जे एसोसिएशन आसा इस्टेक ताजे अध्यक्ष बाबाजी सावंत। बाबाजी येवकार तुका। बाबाजी, कित्याक लागून तुका हें केलें की आपोवपाचें कारण म्हणजे तुमचे हालींच फोंड्या एक हाजेर अधिवेशन जाल्लें आनी त्या हातूंत भितर तुमच्या संघटनेन हो जो सरकारान निर्णय घेतला ताका पाठिंबो दिल्लो। सो एक वटच्यान जे शिकोवपी आसा म्हणटात की हो निर्णय आसा तो बरो आसा म्हणटात, दुसरे वटच्यान पालकांक दिसता की भुरग्याक आतां इतली गरमी वाडिल्ली आसा सो तांकां आतां कित्याक वर्गाक आपोवपाक जाय, ताचे परस सदांच जे चालू आशिल्ले जे जुनाक साकून सुरू जाताले तशेंच कित्याक दवरचें न्ही म्हण। सो तुका कितें दिसता ह्या निर्णयाचे बद्दल? तुम्ही 2 नमस्कार सगळ्या पळोवप्यांक गोमंतक टीव्हीच्या। तुम्ही 2 विशय मांडल्यात एक बरोबर हातून। पयलो म्हणल्यार इस्टेक म्हणून तुमी जो आमी स्टँड घेतलो तो, आनी ह्या जुनापेक्षा एप्रिला साकून कित्याक इस्टेक म्हणून स्टँड आमी घेवपा फाटलें अशें कारण जालें की इस्टेकाची पयर आमची एन्युअल जनरल बॉडी मिटींग जाली फोंड्या आनी थंय हो प्रश्न उपस्थित जालो की डिपार्टमेंटा कडल्यान अशी कळपाक समजता की एकाडेमीक इयर येणारें एकाडेमीक इयर हें एप्रिलाक सुरू जातलें। सो आमचो स्टँड कितें आसतलो थंय डिस्कशन जाली आनी हें डिस्कशन करता आसतना म्हज्याय बी लक्षांत आयलें की बऱ्याचशा जाणांचें लक्षांत आयलें की सायन्स हायर सेकंडरीज ज्यो आसात गोंयांत थंय ऑलरेडी 11वीची परीक्षा मार्च एंडाक जेन्ना सोंपता ती सोंपतकीर ऑलरेडी क्लासीस सुरू जातात। खास करून फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स, बायोलॉजी ह्या सब्जेक्टांच्यो 12वीच्यो 11वीचे भुरगे 12वीचे वतले तांचे खातीर क्लासीस ऑलरेडी सुरू जातात। म्हणटकच हातून सायन्सा भुरग्यां खातीर नवीन कांय आसचें ना। दुसरे बाकीचे उरले आर्ट्स कॉमर्स विद्यार्थी आनी वोकेशनल जरी म्हणलें तरी आतां 11वीच्यो एग्जाम्स मार्चाच्या 20 तारीख पर्यंत सोंपतल्यो। सो 20-22 तारीख पर्यंत सोंपतात। सो तांकां 7-8 दीस डेफिनेटली स्ट्रेस रिलीज म्हणून टायम मेळटलो। सो त्या निमतान जर ते एप्रिलाक सुरू केलें जाल्यार सायजेबल एक 3 आठवडे 3 ते 3.5 आठवडे सुमार भुरग्यांक बरो टायम मेळटलो जे त्या शिकपाच्या मोडानूच आसात त्या मोडांतल्यान ते फुडें वतले आनी एकाडेमिकाची सुरवात जातली म्हणजे सिलेबसाची सुरवात जातली आनी जेन्ना परत ब्रेकान वतले सुटयान तेन्ना तांच्या तकल्यांक ऑलरेडी थोडेशे पोर्शन शिकयल्ले आसतले की टायम टू टायम तांकां उजळणी करपाक मेळटली आनी मागीर फुडें जेन्ना सुरू जातलें की ऑटोमॅटीक इयर कंटिन्यू जातलें। परत सुरवातची जावपाना, ते सुरवात सेटल जावपाक परत आनी थोडे दीस वतात ते जावपाना, त्या पद्दतीन ते सुरू जातले। म्हणटकीर व्हडलोसो विशय डिफिकल्ट जावचो ना। टिचरांक जर दिसलें आमकां कांय विशय ना तसो डिफिकल्ट भुरग्यां खातीर बरें जातलें। म्हणून आमी हायर सेकंडरी म्हणून आमी 12वीच्यो क्लासीस एप्रिलाक सुरू करपाक पाठिंबा जाहीर केलो। बाबा, तूं म्हणटा की हे 12वीचे सायन्स स्ट्रिमाचेच पुती जावं ऑलरेडी सुरू जाल्ले आसा म्हणजे चालूच आसा। आमचे गव्हर्मेंटान आपले धोरण बदलले म्हणून ते हे न्ही, ताचे पयलींच तुमी ऑलरेडी सुरू केलें तशें म्हणटा। म्हाका म्हजो प्रश्न आसा की आतां भुरग्यां लोकां पालकांक दिसता की गरमेक भुरग्यांक त्रास जातलो हे जातलो। तूं म्हणटा ऑलरेडी हे सुरू जाला
हे आसता पालका कडल्यान कितें विरोध आशिल्लो किंवा अशें कितें आशिल्लें बी काय म्हणून तुमी हांव हायर सेकंडरीन शिकयता सादारण 33 वर्सां जाली आनी आमच्या हायर सेकंडरीन आमी 1996 सुमार सुरवात केल्ली ह्यो क्लासी घेवपाक गोंयांत सगळ्यान पयलीं आमचे दामोदर हायर सेकंडरी सायन्सान आमचे बाळ्ळेकर सर प्रिंसिपल आशिल्ले आनीक ताणें आमकां सांगलें की आमी क्लासीस 12वेचे पोर्शन सुरू करुया म्हणल्यार आमकां टायम मेळटलो नंतर रिविजन करपाक टेस्ट घालपाक भुरग्यांक एनालिसीस करपा खातीर आनी आमी 2-3 वर्सां ताचो अभ्यास केलो जो आमकां बेनिफीट कितें जाता तो आनी ते पळयतकीर आमकां दिसलें की इट वॉज डेफिनेटली बेनिफिशियल आनी बाकीच्यो इन्स्टिट्यूशन मागीर फॉलो करपाक लागल्यो अशें करता करता आतां सगळे कडेन सगळे घेवपाक लागले म्हणजे आमी ताजेर एक्सपेरिमेंट करून पळयल्लो आसा ऑलरेडी पालकाचो कितें विरोध आशिल्लो पालकाचो केन्ना विरोध आयलोच ना वेळान पालक बरे जाले म्हणटात न्ही क्लासीस घेता त्यो आता विषय तुम्ही दुसरो विषय काढला तो गरमी ही आता ताका लागून केन्ना विरोध आमकां जाल्लो ना आता गरमी हीट ही आसाच हो विषय ना म्हणपाक शकना आमी आसतलोच आनी हाजे फुडें हेजे फाटीं बी अशें जालां आनी तेन्ना टायम टू टायम डिपार्टमेंटान किंवा सरकारान जेन्ना चडच गरमी जाताली तेन्ना एक सुलभ असो सूट म्हळ्यार क्लासीस ऑफ करपाक अशें परमिशन दिल्ल्यो आता म्हजें पर्सनल मत कितें हातून सांगपाचें म्हणल्यार की आमचे हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूशन जे आसात वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूशनांनी तांकां आमी समजुकाय आसा की बाबा पेरंट्सांक भुरग्यांक त्रास जातले गरमी चडच जाले जाल्यार आनी त्या प्रमाणे हवामान खातें टायम टू टायम दितात आमकां शिटकावणी दितात त्या अनुसार डिसिजन घेवपाक शक्यच न्ही जशें मुबा घडये सरकार दितले किंवा गव्हर्मेंट दितले काय ते म्हणून घेवपाक सो आमी हो बदल जर भुरग्यांक बरो जाल्यार करपाक काय हरकत ना अशें आमचें मत जालें एक तूं तें सिस्टमीक आसा म्हणूनच हांव तुका आतां जे रीट पिटिशन घाला सो तांचे आमी कितें घाला हातूंक वचचे पण हे आसा ते हांगेले की जे कोण स्टेक होल्डर्स आशिल्ले स्पेशली पेरंट्स तांकां विश्वासाक घेना आसतना हो निर्णय घेतला ज्या तरेन ताजेर चर्चा जावपाक आशिल्ली नवे बदल जातले ताजी ती चर्चा जायनासतना हो निर्णय घेतला हाजो उरफाटे आमचो एजी आसा जो देवदास पांगम ताणें कोर्टाक काल स्पश्ट केल्लें की ना आमी सगळे जे हे आसात कितें शिक्षण तज्ञ आनी बाकीचे हांकां तांचे कडेन डिस्कस करूनच मागीर हो डिसिजन घेतला आनी हो फकत गोंयांकच न्ही हो ऑल इंडिया लेवल पॅटर्न आतां चालू जावपाक आसा ताजी आशिल्ली सो तुका कितें दिसता अशें सिन्स यू आर फ्रॉम दॅट हातूंकच्या आशिल्ल्यान सिस्टमींतलो आशिल्ल्यान अशें डेलिब्रेशन जालां कितें जालां नाव सिन्स it is sub judice. Yeah. This particular issue would not be fair enough to speak here. Yeah. What exactly had happened? Yeah. In terms of interaction. No, म्हाका भितर interaction जाला आसपाक जाय कित्याक एक फाटी मिटींग जाल्ली हांव जाणा ती हायर सेकंडरी म्हण आमकां हायर सेकंडरी इम्प्लिमेंटेशन हाजे 2026 साकून सुरू जाता NEP-चें सो आमी तेन्ना पार्टिसिपेट जावना त्या मिटिंगेक पूण बाकीच्यांक आपयल्लो अशें हांवें आयकल्लें हांव पर्सनली प्रेजेंट नाशिल्लो सो इंटरेक्शन डेफिनेटली जालां आसतलें कितले पर्यंत जाला कितें पर्यंत डिस्कशन ते हांव ताजेर कांय उलोवंक शकना आनी तो सद्याक ते कोर्टान आसा मॅटर म्हणजे आमी चड उलोवचें न्ही त्या विशयाचेर सारकें तुजें पूण म्हाका फकत एकच जाय आशिल्लें की अशें भुरगे हांच्या पेरंट्साक मदीं तुका शिक्षक सोड तूं एक पालक येतो सो तुका कितें दिसता की आतां 6वेचे 10वेच्या भुरग्यांक जर एप्रिलाक क्लासीक व्हेले जाल्यार त्रास जातलो अशें दिसता तुका आतां पालकांतल्या नदरेन 6वी ते 10वी पर्यंत त्या बद्दल जे तुमी उलयतात न्ही हो नवीन जाला विशय आतां आनी आमकां सहसा कितें आसता बरेचशे गोश्टी नवीन बदल जेन्ना जाता की हो रेजिस्टन्स हो आसताच हातूंत भितर हांवें पर्सनली एक सजेशन दिलां हांव इस्टेक प्रेसिडेंट जाल्या कारणान हायर सेकंडरी पुरतेंच पयलीं आमकां ऑफिशियल आमी डिक्लेअर केलें न्ही आमी हायर सेकंडरी पुरतें आमकां कांय कठिनाई येवची ना म्हणून आतां हांव एक मत मांडपाक सोदता हांगा की स्कुलाच्यो एग्जामी 28 मार्च 29 मार्च पर्यंत सोंपतात 1 तारखेर इमिडिएटली सुरू करचे पेक्षा तो परीक्षेचो स्ट्रेस एक 10-15 दीस स्ट्रेस आसता भुरग्यांक परीक्षेचो आनी तो स्ट्रेस देंवपाक एक तांकां एक वीकभर टायम दिवचो आनी एक 7-8 दीस ब्रेक दिवन मागीर क्लासी सुरू करच्यो अशें म्हजें एक सजेशन आसा सरकाराकय बी आसा तुमच्या माध्यमांतल्यान आनी शिक्षण क्षेत्रांतले जे आमचे अधिकारी वर्ग आसा तांकांय बी आसा एक 7-8 दीस दिवपाक कांय हरकत ना आतां गजाल कितें की 6वी ते 10वीचे भुरगे आतां हो टायम कितको पर्यंत आसा 11:30 पर्यंतच क्लासीस आसता 11:30 पर्यंतच क्लासीस आसता आनी हांवें पयलींच सांगिल्ले त्या प्रमाणे जर खरेंच भुरग्यांक त्रास जाता गरमेचो एप्रोप्रिएट डिसिजन टायम टू टायम घेवची पडटली ओके पण आनी एक आतां गोंयची जर स्कुलां पळयली जाल्यार
मेन म्हणटा ते आमचे कडेन तशे बाकीचे ऑल ओव्हर इंडियाची बाकीची स्कुलां आहात तशें पयल्या गोंयच्या आमकां तशी आमचे जो हो आसपाक जाय साधन सामुग्री आसपाक जाय तशें ना स्पेशली आमचे कडेन क्लासीस ल्हान आसात आमचे कडेन खेळपाक ग्रावंड ना आमचे कडेन अशें म्हणजे बाकीचे कडेन ज्यो शाळा असतात ते कॉम्प्लेक्स आसतात थंय भरपूर झाडां असतात हे असतात थंय गरमेचो त्रास जायना सो अशी स्थिती आसतना आमचे कडेन आमचो सद्याची जर स्थिती पळयली गोंयची जाल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज आमच्यो सक्षम आसात काय म्हणून आनी बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर ताका लागून हे गरमेक भुरग्यांचे त्रास जावपाक शकता काय म्हणून असो म्हाका तशें दिसना कित्याक वेगवेगळे मोड मेथड्स स्कूल्स किंवा इन्स्टिट्यूशन्स एडॉप्ट करतात त्या टायमार गरजेनुसार आणि स्कुलांक मोबा असता त्या प्रकारची रिक्वायरमेंटा प्रमाणे ते एडॉप्शन करपाचें आनी अकॉर्डिंगली फुडें वचपाचें भुरग्याक त्रास जावचो असो विचार कोणूच करतना जशे पेरंट करनात टिचरूय करचेना सरकारूय म्हाका दिसना सरकार आनी किंवा शिक्षणीक कार्यालयां ते तसो विचार करतले तशें करचे नात भुरग्यांक त्रास जावचे न्ही कशें जावपाना तो मॅक्सिमम केअर घेवन ते इम्प्लिमेंट करपाक सद्याक जे आमचे कडेन जे साधन सामुग्री आसा ते पळयलें जाल्यार भुरग्याक साधन सामुग्रीचो विशय हो कंटिन्युअस प्रोसेस आसता ऑल ऑफ ए सडन साधन सामुग्री आतां साधन सामुग्रीचो विशय हो चालू आसा डेव्हलपमेंट जायत आसा वेगवेगळ्या स्कुलांनी आतां आनी त्या अनुसार ते चेंजीस जायत रावतल्यो सुरवातेक मातशे ना पयलीं आमच्या हातूंत एक आशिल्लें की आमची सगळी जी सगळ्याच म्हणा थोडे स्कुलां आहा तांचे जी छपरां आशिल्लीं ती नळ्याची आशिल्ली आतां ते पत्र्याची बशी हे घालून केल्यात सो असले वेळार आमचे म्हणून तर हांव सांगता टायमींग कितें आसा 11:30 पर्यंतच आसता हय ओके ओके तातूंत ते ताणें आतां हें केलां तें ठरयलां त्या प्रमाणे आयकपाक येता त्या प्रमाणे ते 11:30 पर्यंत आसा गरज पडटा टायम आनी कमी करपाचो खरोच त्रास जाता जाल्यार म्हणून सारासर नाका हांचे पेक्षा ताचो विचार करून जाल्यार बरें जातलें अशें जर आसत जाल्यार असो विरोध जावपाचें कारण कितें काय आतां विरोध हांवें पयलींच सांगलें न्ही सहसा कितें जाता बदल जेन्ना घडटा तो सुरवातेक रेजिस्टन्स आसताच प्रत्येक कडेन करतात आमी त्या अनुसार तांकां कितें स्कूल ऑथॉरिटीज किंवा स्कुलाचे जे पेरंट्स आसात तेजे वेगवेगळ्यो डिफिकल्टी ते सांगतात न्ही उलयतात तांची चर्चा चालू आसा त्यानुसार कितें तरी निकाल येतलो ओके बाबा तुवें म्हणलें तशें की हातूंत भितर आमचे अडचणी म्हणटा आसतल्योच आनीक तूं म्हणटा तशें नवे पॅटर्न आशिल्ल्यान थोड्याचो विरोध जावपाकूय शकता अशेंय न्ही पूण एक हें आसा की हाजे पयलीं सुद्दां आमचे एग्जाम जातकीर आमचे स्कुलां बंद नाशिल्ली क्लासी चालूच आसतले फकत तातूंत थोडे भुरगे येताले थोडे भुरगे येनाशिल्ले इतलेंच हें आशिल्लें पूण तरी आसतना म्हाका आनीक आतां हो ही आमची सिस्टम चेंज जाता म्हणून म्हणटा आनीक ही सिस्टम चेंज करता आसतना हाजे पयलीं सगळे ऑल इंडिया लेवलाचेर डेलिब्रेशन जालां आसतलें लोकां तज्ञां कडेन जाल्लें आसतलें बाकी सगळी हे विचार करूनच ही सिस्टम फुडें आसली आसतली सो जर आतां एप्रील टू एप्रील जो नवो पॅटर्न आसा पयलीं आमचो जून टू हें आसतालें मदीं सुटी आसताली 2 म्हयन्याची सो आतां एप्रील टू एप्रील 2 म्हयने सुटी केन्ना नाशिल्ली म्हणजे हे आसतालें वेकेशन आसतालें ना वेकेशन एप्रील वेकेशन फक्त मे म्हयन्याकच आसतालें वेकेशन आसनाशिल्लें तूं म्हणटा हें टॅक्निकली पूण ते भुरगे कितें म्हणाले आफ्टर एग्जाम जातकीर भुरगे थोड्यो एक्टिविटीज आसताल्यो तशें आतां 9वीच्याक 10वी भुरगे वतात तांकां क्लासीस चलताल्यो 11वीच्यान 12वी वतात तांकां क्लासीस चलताल्यो ह्यो जेन्ना आमी चलयताले हाजो अर्थ असो की हांकां एज्युकेशनाक ज्ञान आत्मसात करपाक तेजें प्रिपेरेशन करपाक रिप्रोड्यूस करपाक आन्सर करपा खातीर डेफिनेटली हेल्प जाता म्हणून तर पेरंट एक्सेप्ट करताले घेवन गेम सांगताले वेल्यान आनी क्लास कंडक्ट करताले आतां तेच जर बाकीच्या 9वीच्या भुरग्यांक इम्प्लिमेंट केलें तांकां हेल्प जावपा ना कशें डेफिनेटली जातलेंच न्ही 8वी भुरग्यांक इम्प्लिमेंट केलें तांकांय जातलेंच न्ही तें सो तेच म्हणटा तुका हांव आतां जर एप्रील साकून जर आमी स्टार्ट करतात सो एक्झॅक्टली ताजो फायदो कितें जावपाक शकता विद्यार्थ्यांक आतां कशें आसलें की थोडेशे हांवें सांगलें तशें 10वीक पडटात ते भुरगे आनी 12वीक वतात ते भुरगे तांकां रेगुलर क्लासीस एक्चुअल पोर्शन कंप्लीट करताले ते कंटेंट सिलेबसान एक कंटेंट आसता सपोज एक 10 लेसन आसा लेसन वायज ते कंटेंट स्टार्ट करताले पयलीं साकून आनी पयलीं सुरवात केल्ल्या कारणान ते स्लो वचपाक मेळटाले एक थोडो टायम तो स्लो पद्दतीन शिकून तांकां अंडरस्टँड जावपाक टायम मेळटालो भुरग्यांचो कुवत कितके पर्यंत त्या लेवलार पर्यंत वचपाक टायम मेळटालो
आनी मेळटा खरो मेळटा आनी त्या अनुसार तूं बेगीन सोंपयतले बेगीन सोंपयतकीर तुका रिविजन टेस्ट घेवपाच्यो एनालिसीस करपाचो रिजल्ट परत तांकां रिटेस्ट करपाच्यो मागीर आयडेंटिफाय करपाचे भुरगे कोणाक डिफिकल्टीज आसात तांकां परत पर्सनल अटेन्शन दिवन काम करून घेवपाचें ताका खुबसो टायम मेळटा आमकां हे बेनिफीट जाल्यार आमी सांगता आमच्या इन्स्टिट्यूशना वयल्यान ही पद्दत जर बाकीच्या भुरग्यांक जर आमी आतां इम्प्लिमेंट केली ल्हान भुरग्यांक सुद्दां तांकां सुरवात स्लो करून मेळटली सो एकदम स्पीड घेता ती घेनासतना स्लो स्पीड यूज करून ती तांकां तेतून एडजस्ट जावन मागीर ऑटोमॅटीक ते पोर्शन कवर बेगीन जातलें आनी त्या प्रमाणे टायम मेळटलो तांकां इवेल्युएट करपा खातीर टायम टू टायम ओके सो डेफिनेटली हेल्प जातलो पोर्शन बेगीन सोंपोवप किंवा डेफिनेटली हेल्प जावपाचो विशय आतां दुसरी कशें ना जाल्यार ते म्हणटात त्या प्रमाणे डिपार्टमेंटाच्या हाज्या प्रमाणे की वर्क क्लासीस ज्यो आसतल्यो number of hours of teaching, number of classes to be conducted over a period of time, academic year, remains same. आता इन्फ्रास्ट्रक्चराक ताका लिमिटेशन दुसऱ्या बाजून कितें दिसभर हांगा क्लासीस कंडक्ट करपाक शक्य ना पण ताकाय ऑप्शन दिला न्ही त्या खातीर ते स्प्रेड केलें न्ही आतां ताकाय ऑप्शन दिला जाय जाल्यार तुमी एक्सेप्ट करपाक जाता किंवा जाय जाल्यार फुडें आनी घेवपाक आहा की तुका जर 5 दिसाचो आठवडो करपाक जाय 6 दिसाचो आठवडो करपाक जाय काय आमचे 7 दिसाचो लार्जली सादारण जे सगळ्या मेजॉरिटी 90 चडांत चड ताका बरें पडटा ती एक पद्दत अवलंब करप म्हळ्यार ती बरी जातली त्या पद्दतीनुसार हो एक फॉर्म्युला ताणें दिला करून पळोवपाक एज अ टिचर म्हणून आनी एज अ पालक म्हणून तुका कितें दिसता हो जो आमचो नवो पॅटर्न येता तो भुरग्याक फायदेशीर आसतलो कितें आसतलो आनी कित्याक लागून आसपाक जाय अशें म्हजें मत पूण आतां येणारो काळ आमकां पळोवया न्ही करून पळोवपा जाय न्ही ताका लागून बरें म्हणटा पूण तुका कितें दिसता की हे जातकीर हो जर आतांच्या सिस्टमाक अमके त्रुटी आसात हे आतां नवेची जर ताका अमके तरेन बरें जाता डेफिनेटली न्ही आतां हांवें सांगलें दादा 28 मार्चाक तर परीक्षा सोंपली आनी डायरेक्ट जुनान त्या भुरग्यान दुसऱ्या क्लासीन वचपाचें एक एप्रील टू फुल्ल म्हयनो फ्री उरले ते मे म्हयनो फुल्ल फ्री उरले आतां एक 6वेचो भुरगो 7वेक वचपाचो 2 म्हयने ताका टचच ना की ताका सिलेबसात टच ना अशें जातलें न्ही तर त्या पेक्षा जर एप्रील म्हयनोभर ताका सिलेबसात टच जालो तो शिकपाक लागलो आपूण ऑलरेडी 6थाक पावलो शिकपाक लागलो थोड्योश्यो गजाली ताणें ऑलरेडी शिकल्यो त्यो रिवायज करपाक ताका डेफिनेटली बरें जातलें हेल्प जातलें जावपा जाय त्या पद्दतीन काम करपाक जाय सगळ्यांनी करतले अशें म्हाका दिसता सो तुका तुजे कोतान जर हे जर पळयलें ही नवी हातूंत भितर व्हडलोसो म्हणजे सुरू केलो जाल्यार ना त्रास आसतलेच त्रास कितें जातले तेय बी आतां ह्या वर्सा सुरू जाले तर ते कळटले म्हणल्यार फुडली वर्सा ते तातूंत जर आनी अकॉर्डिंगली चेंजीस जर करपा जाय जाल्यार करपा जाय न्ही फुडें मागीर जाय जाल्यार त्या प्रमाणे ते फुडें व्हरपाक जाय जर स्टुडंट्स कम्युनिटी एज्युकेशन सिस्टम एज अ होल जर ते हेल्प जाता जाल्यार ती सिस्टम घेवन फुडें वचून टायम टू टायम बदल टायम टू टायम इम्प्रुवमेंट चेंजीस करत रावपाक जाय एक हे आसा की काल जेन्ना प्रवीण फळदेसाय जो आमचो सेंट्रल आतां गव्हर्मेंटाक पळय करता ताणें म्हणलां की ही सिस्टम आसा ती ऑलरेडी बाकीच्या राज्यांनी सुरू जाल्ली आसा गोंय हातूंक बरेच फाटी आसा सो त्या हातूंक सिस्टमाक येवपा खातीर अश्यो हे डिसिजन घेवपाचें गरज आसा अशें म्हणटा सो तुका हें मान्य आहा की ऑल इंडिया लेवलाचेर पळयलें जाल्यार आनी गोंयच्या लेवलाचेर पळयलें जाल्यार कितें गोंयाक असो रिलक्टन्सी कित्याक आसता काय म्हणून बाकी कडेन ना गोंयाक आसा कित्याक लागून हांवें समजना हो प्रश्नचिन्ह तो कित्याक जर नवो बदल तो पॉझिटीव चेंजीस जर करपाक सोदतात जर ताका आमी रेजिस्टन्स दाखोवप तो कित्या खातीर आतां हांवें जें पेपरार वाचलां रेजिस्टन्स करता मनशालें स्टेटमेंट ते कितें म्हणटा की ह्या टायमार भुरग्यांक होलिस्टीक डेव्हलपमेंट करपा खातीर टायम दिवचो इंस्टेड ऑफ टेकिंग क्लासीस वॉट आय एम सेइंग द क्लासीस विल बी स्टार्टिंग एट 8 o'clock will be finished at 11 o'clock maybe 11:30 could be if it is a very hot maybe little early they can finish it off depending on the head of the institution बाकीचो टायम आसता न्ही मागीर फुडें ओके फूल डे खंयचे सांजचो आसता सांज आसता कोणाक क्लास घेवपाक जाय एक्स्ट्रा खंय तरी म्युजीक क्लासाक वचपाक जाय स्पोर्ट्साक वचपाक जाय आनी खंय वचपाक जाय टायम इज अवेलेबल ओके सो बोथ एंड ऑल दिस टायम ना बोथ आर गोइंग हँड इन हँड आनी एक हातूंत भितर कॉन्ट्रडिक्शन दिसता की स्कुलाक गेल्यार गरमी जाता आनी दिस टायप ऑफ क्लासीस जॉइन केल्यार गरमी जावची ना बेस्ट सांग तुवेंच सांगलें आन्सर कितून की जेन्ना जो मनीस म्हणटा की होलिस्टीक डेव्हलपमेंट क्लासीस तुमी करा म्हणटा आनी गरमी जातली म्हणून क्लासीस घेवप ना म्हणटा
कॉन्ट्रॅक्टर स्टेटमेंट तू सांगले हांवें सांगपाक हांव तें सांगपाक सोदतालो तुवें बरें उतरान सांगलें. स्पेशली आतां आनी एक कितें की आमी आतां तेन्ना स्कुटी पडटात तेन्ना सगळे भुरगे ग्रावंडाचेर खेळ असतात ते विले चड पयलीं आतां म्हणटू कमी जाला पूण पयलीं ग्रावंडाचेर आसताले. सो तर जर ग्रावंडाचेर सारके भर वतात जर भुरग्याक त्या गरमेचो त्रास जायना जाल्यार क्लासीक भितर जंय पयलीं भशेन काय आतां ना सगळे आतां क्लासीक आतां फॅन्स आहात. पयलीं आमी आनी तूं बी शिकताले तेन्ना ते क्लासीक फॅन बीन कांय नासताले. हांव जमणेर बसून शिकला. हय सो अशें आसतना हो हे कित्याक म्हाका पालकाच्या हातूंतल्यान भुमिकेंतल्यान तूं सांगपाक शकता म्हाका बरें दिसलें कित्याक हो पालक म्हणून हांव आतां म्हज्या फॅमिलीन म्हणजे चुलत जे ल्हान भुरगे आसात ते नदरेंतल्यान पळयत जाल्यार म्हाका ते जर ते एप्रिलाच्या एक सादारण एग्जाम सोंपोवन एक 5 दिसांनी जर क्लासीक वचपाक लागले रेग्युलर क्लासीक जाल्यार बरें दिसतलें. ओके हां सो दॅट पयलीं टच वचनासतना तो तुगे टच कंटिन्यू करतलो. सो तूं म्हणटा अशें कितें एकदां आमी शिकताले तेन्नाय बी आमकां जालें की जालें आमचे 7वी काबार जाली आतां 8वेची मागीर पळोवया केन्ना येता तेन्ना. आनी मागीर तूं म्हणटा अशें की सुरवातेक एक 2 म्हयने ती स्पीड घेवपाक सदांच येतालें आनी एकदां कितें जातालें की सुरवातेचें कितें शिकयलां तें जर कळ्ळें ना जाल्यार फुडें कोप अप करपाकय त्रास जाले. सो आतां जर हे सिस्टमीक तूं म्हणटा अशें की तो गॅप नाशिल्ल्यान भुरग्याक कोप अप करपाक बरें पडटलें अशें तुजें मत आसा. तें एक पॉयंट बाकीचे पोर्शन बेगीन कंप्लीट जातलें रेग्युलर इव्हॅल्युएशन जातलें टायम टू टायम कंप्लीट द वर्किंग पिरियड्स आसात ते कंप्लीट जातलो एकाडेमीक वर्क. हय सो आतां आमी आमची चर्चा थांबयता आसतना फकत तूं एज अ टिचर किंवा पालक हे तुका एक कितें आमच्या पेरंट्साक किंवा लोकांक सांगपाक सोदता. हांव हे सुपरसन पेरंट्सांक एक म्हणजे सजेशन की जेन्ना एक बदल घडून येता की शिक्षणीक वर्ष एप्रिलाक परिक्षा सोंपतकीर सुरवात करपाचें रोखडेंच हातूंत बरे विचार फुडें येवपा खातीर नॅशनल न्यू एज्युकेशन पॉलिसी जी आमी इम्प्लिमेंट करपाचें सरकार किंवा शिक्षण खातें म्हूण प्रयत्न करता तातूंतल्यान भुरग्यांचो एक कंटिन्युअस इव्हॅल्युएशन कंटिन्युअस लर्निंग टिचींग लर्निंग प्रोसेस चालू उरचो आनी ताचो डेफिनेटली भुरग्यांक मदत जावची हेल्प जावची टू ग्रो बेटर त्या खातीर केल्लें आसा. त्या खातीर आमी ताजेर वेवस्थीत हांगा थंय म्हळ्यार वेवस्थीत अभ्यास करून खरेंच तितून कितें आसा काय ना स्वता समजून घेवचें पयलीं तेन्ना ताजेर कमेंट करचो आनी शक्यतो आपल्या भुरग्याक जर खंय त्रास जातात त्यान मागीर ते नजरेक हाडून दिवचें आनी पण जर बरें आसा तें बऱ्याक आपणावचें जेणे करून शिक्षणीक क्षेत्र हें होल भुरग्यांचें शिक्षण बरे पद्दतीन जावचें आनी शिक्षणीक क्षेत्राचो विकास बरो जावचो. आमच्या कितें हांव सदांच म्हणटा शिक्षणा शिवाय गत्यंतर ना. कित्याक हांव आज बाबाजी सावंत कोण वळखता तो फक्त शिकलो म्हणून ना जाल्यार कांय ना. हांव जमणेर बसून शिकला 5वी 4थी पर्यंत 5वी 6वी ते 10वी पर्यंत काणकोण स्कुलान करता करता शिकलो म्हणून वळखतालो. शिक्षणा शिवाय गत्यंतर ना. शिक्षण व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो हांव म्हजी विनंती आसा सगळ्यांक की बरें आसा तें आत्मसात करचें. सो हे आमची चर्चा थांबयता आसतना एक आमी हें केलां की कितें जाता तें पळोवन मागीर जर तातूंत कितें वायट आसल्यार मागीर हें करचें जातलें अशें फकत आमचें अशें जावपाक शकता हें गृहीत धरून जर विरोध जाता जाल्यार तसो जावचो न्ही. कारण एक खंयच्यान तर सुरवात जावपाक जाय. तुजें फुडलीं वर्सां जावपा वाट्याची 2 वर्सां जालीं. कितें हें जाता हाजेर पालकांनी थोडो लक्ष दिवचें. आनीक जर कितें अडचणी आयल्या जाल्यार तूं म्हणटा तशें मागीर ताजेर उपाय कितें काडपाक शक्य आसा. पण पयलीं तुका अडचणी कितें त्यो कळपाक जाय. अडचणी जर आयल्योच ना जाल्यार तूं उपाय कितें काडटलो. सो ह्या हातूंतल्यान ही फकत एक चर्चा एका इतल्याच खातीर आमी घडोवन हाडिल्ली की पालकांक जर तांची जर कितें दिसता जाल्यार कितें खरें म्हणजे वस्तुस्थिती कितें आसा ती कळची ह्या खातीर आमी चर्चा पळयल्ली. सो तूं हांगा आयलो तुजी मतां मांडली आनी मेन म्हणटा तें इतलो तूं सामको बिजी आसतना इतलो वेळ काडून आयलो की सकाळीं तूं काणकोणा आशिल्लो. सो तुका हांवें रिक्वेस्ट करता की तूं थंयच्यान ह्या हाचे खातीर मुद्दम हांगा आयलो ताका लागून तुका काळजा साकून देव बरें करूं आनी आमचे जे पळोवपी आहात तांकांय देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.